अंदू पावसाक लागून कितल्याशाच शेतकाऱ्यांचे लुकसाण जाला। शेतां आडवी, भाताक कोंब। मजगतीं आडपय हांगा माधवराव ढवळीकर ट्रस्टा वतीन सरकाराच्यो येवजण्यो शेतकाऱ्यां मेरेन पावोवपाचो यत्न दिसलो। शेतकरी एक कष्ट करून आपले शेती पिकोवपाक म्हयनोभर 4 म्हयने शेतान कष्ट करता, बी घालून ताजे परत सगळें सारें घालप, मागीर गोरवां किंवा हांकां राखून दवरप, हें सगळें करून जेन्ना हार्वेस्ट करपाचो टायम येता तेन्ना असो काही अकाली पावस पडून जें नुकसान जालें तें पळोवन खूब दुख्ख जाता। शेतकऱ्यांक एक कोणेच डगमगचें न्ही, फुडल्या वर्सा मोठ्या उत्साहान ही शेती पिकोवची, त्या खातीर सरकारा तर्फे ज्यो स्किम्स आसता त्यो प्रत्येक शेतकऱ्याक पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसता। म्हणजे स्टार्टिंग फ्रॉम जे बियाणें आसता, सारें आसता, आनी आज मेकनायज फार्मिंग आसा। आज मडकय मतदारसंघात माधवराव ढवळीकर ट्रस्टा तर्फे आमी प्रत्येक जी मेकनायज मशीन्स आसा ती ट्रान्सप्लांटर आसूं किंवा हार्वेस्टर आसूं, तो प्रत्येक शेतकऱ्याक फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता। आडंग आसा शेती ती सुद्दां परत पिकोवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो, आनी त्या खातीर प्रत्येक शेतकऱ्यांक पुढाकार घेवचो अशें सगळ्यांक हांव विनंती करता। पूण जास्त पावस पडले कारणान सगळ्यांक शेत उबें जावपा टायमार पावस पडून सगळें शेत आडवें जाल्लें आसा, चडांत चड मॅक्झिमम नश्ट जाल्लें आसा। ताका लागून आमचे आमदार बाब सुनील तवडकर सर, ताचे पुत्र बाब मिथिल ढवळीकर सबंद मडकय बंदार भागांत भोंवतात। आज ते हागापूर आसा, हागापूर जितले शेतकरी आसा तांकां सगळ्यांक पर्सनली मेळ्ळ्या, जांकां नुकसाण जें कितें जालां जाणून घेतलां। आपले तर्फे ट्रस्टा तर्फे जें कितें दिवपा जाता तें आज ताणें दिल्लें आसा। शेतकऱ्यां वतीन सगळें ताका थँक्यू म्हणटा। आमकां ह्या शेताक भरपूर नुकसाण जाल्लें आसा। वीज मंत्री हाणें आमकां ह्या शेताक आमचें कितें नुकसाण जाल्या तेका लागून आमकां ढवळीकर ट्रस्टा मार्फत बाब नितीन ढवळीकर हाणें आमकां आज चड थंय थोडी आमकां मदत केल्ली आसा। ह्या मडकय मतदारसंघाचे आमदार तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।